This program is brought to you by Ajio. नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी ह्या आठवड्याचो विशय आसा तो म्हळ्यार ऑर्डिनन्साचो. जनरली कितें आसता की अशे कायद्याचे विशय आयले, ऑर्डिनन्सा सारको शब्द आयलो की सामान्य मनशाक आमचे सारक्या ते खूब किचकटीचे जातात. पण म्हाका दिसता सद्याच्या ज्या ऑर्डिनन्साचो विशय आमी उलयतात तो सरकारानूच इतले सोंपे तरेन करून उडयला की प्रत्येकाक खबर आसा की ही ऑर्डिनन्स कितें आनी ती कित्या खातीर काडल्या ती. पण हाजे फाटली नेमकी कारणां, ताजे फाटलें राजकारण आनी ताजे परिणाम. कारण सरकार जेन्ना खंयची तरी एक ऑर्डिनन्स काडटा, फाल्यां ताजो जेन्ना कायदो जातलो तेन्ना ताजो एका पालिके पुरतो किंवा पालिकेंतल्या एका चेअरपर्सनाच्या इलेक्शना पुरतो प्रभाव आसतना ती ऑर्डिनन्स गोंयभर सगळ्या पालिकांक लागू जाता. हाजे परिणाम कितें, हें नाटक कित्या खातीर आनी हें खंयच्यान सुरू जाल्लें आनी खंय पावतलें, ह्या गजालीचेर आमी आज भासाभास करतात. म्हणजे बरोबर 3 मानेस्त आसा स्टुडिओ. पयली आसात गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी म्हाका दिसता ह्या इशूच्या मुळा कडच्यान तांचो संबंध आसा ते दुर्गादास बाब कामत. दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद, राजकीय विश्लेशक आनी तांकां हांव केन्ना केन्ना बीजेपीचे सिंपथायझर म्हणून वळख करून दिता ते सिद्धार्थ बाब सामंत. वेलकम. आनी तिसरी म्हजे बरोबर आसात आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी गोंय फांट्याचे अध्यक्ष अमित बाब पालेकर. दुर्गादास, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. ही हो ऑर्डिनन्स जेन्ना तुमी पळयलो, तुमी येता म्हणून सुरवातीक सांगलें आनी तो आज येतलो फाल्यां येतलो कोण तो 2-3 दिसां भितरूच आयलो. बरेच फास्ट प्रक्रिया जाली सगळी. कित्या खातीर जाली आनीक तुमी ह्या अध्यादेशा कडेन कशें पळयतात? पळयात, तुमकां याद जातली, हांव ऑर्डिनन्साची सुरवात तुमकां करून दिता. आमचे जे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा हांच्यांनी एक फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट केलो लंडनच्यान तुमच्या चॅनलाक की 16B आपूण स्क्रॅप करतलो. कारण हांगा लोकां मदीं एक सारको हें जाल्लें की विथ रिगार्ड्स टू दॅट प्लॅन आनी 16B. मागीर स्टेटमेंट आयलो की आपूण 16B स्क्रॅप करतलो. आनी हो स्टेटमेंट खंयच्यान आयलो? लंडनच्यान. पूण लंडनच्यान गोंयान पावता पावता ताज्या बद्दल ऑर्डिनन्स आयले ना, ताज्या बद्दल कायदे आयले ना. पूण सडनली आमकां थंयसर राती कळून आयलें की एक ऑर्डिनन्स मूव जाला. ह्या सरकाराकूय कळपाक जाय, मंत्र्यांक कळपाक जाय की कॅबिनेट हे अर्दे 90% काँग्रेस. सो भितरूच गजाली उरतल्यो म्हणून येना. सो जेन्ना कॅबिनेट सर्क्युलेशनाक जेन्ना वचपा लागले की ऑर्डिनन्स मूव केला की चेअरपर्सनाचें इलेक्शन, जाचो मेन सुत्रधार आसा मडगांवचो आमदार हू इज नॉट इवन पार्ट ऑफ द कॅबिनेट, हाणें ते फोर्स करून मुख्यमंत्र्याक सुद्दां फोर्स करून हे करपाक लायला म्हणून इन प्रायवेट तांचे लोक सांगतात. सो अशा वेळाचेर जेन्ना ऑर्डिनन्स आयले, आमी जेन्ना 2-3 मंत्र्यां कडेन चॅक केले तर आमकां कळून आयलें की हय आयला. आनी त्या नंतर विजय बाबान आमच्या अध्यक्षान ट्वीट केलें. ट्वीट करतकच मिडियाच्या लक्षांत आयलें आनी सगळ्याक तो बोवाळ जालो. आतां ऑर्डिनन्स कित्याक, ऑर्डिनन्सची गरज कित्याक पडली? मडगांवचे आमदार इतले वर्सां पयर सुद्दां 22 ऑगस्ट मेरेन म्युनिसिपालिटी आशिल्ले, आमच्या बरोबर एलायन्सान आशिल्ले, अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री आशिल्ले, मुख्यमंत्री आशिल्ले. पूण तेन्ना केन्ना दिसलें ना की चेअरपर्सनाचें इलेक्शन सिक्रेट बॅलेट शो ऑफ हँड जावपाक जाय म्हणून. आतांच कित्याक हो विजय सरदेसायचो भंय? म्हाका याद जाता विजय बाब जेन्ना म्हाका दिसता तेन्ना आमी स्कुलान आसताले, विजय सरदेसाय जेन्ना कॉप्टेड कावन्सिलर आशिल्लो, अशें आयकूंक येता पॉलिटिकल हांचे कडल्यान डिटेल्स की कॉप्टेड कावन्सिलर आशिल्लो त्या वेळाचे सीएम राणेक धरून, सिनियर राणेक धरून अशेच कायदे चेंज करून कॉप्टेड कावन्सिलर म्हणटे काडून उडयले. पूण विजयाचे जे नशिबान आसा हे कोण काडूंक शकले ना. तो आमदार जालो, आज वॉयस ऑफ ओपोजिशन म्हूण आसा, वॉयस ऑफ द पीपल म्हूण आसा आनी झगडत रावतलो. आनी मुखार ते नशिबान कितें आसा हे कोणूच काडूंक शकना. लेट मी कम. आतां काल एक मडगांवच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केलो की सिक्रेट बॅलेट म्हणटे ना म्हणून. आतां तुका क्लियर कट सांगता, गोवा म्युनिसिपालिटीज ऍक्ट रूल 1969 रूल 7 प्रोसिजर फॉर इलेक्शन सेक्शन 5 अजून कितें म्हणटा सेक्शन 3 when there are more than one candidate duly nominated, the councillor shall proceed to election by ballot. For the purpose, sub-rule 2, the presiding officer shall cause the ballot papers to be prepared in Form 2. Subclause 5, each councillor should record his vote by making a cross X against the name of the candidate for whom he wishes to vote. Fold the ballot paper so as to conceal his vote and insert the folded ballot paper into a ballot box with a slit kept open for the purpose
at the place of meeting, the ballot paper shall not be signed by the voter nor be marked by him in any other way that will reveal his identity. Which means what? Which means secret ballot. आता कदाचित म्हाका दिसता हे इंग्लिश तांकां समजना, इंग्लिशान मातशें वीक आसतले. कारण तांकां खबर आसा ज्या दिसाक वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे आशिल्लो सप्टेंबर 15, एक दीस पयले फुट्टकच रोखडेच 2-3 दिसान मडगांवचे कावन्सिलर दाखोवन दितात की तांकां जे एक्शन जाले हें मान्य ना आनी क्रॉस वोट करून आमी जे बॅक केलो उमेदवार आसा बाब घनश्याम शिरोडकर तो एक हेवी वेट आसा. हेवी वेट एक परत गोंया की परत क्रॉस वोट जातले म्हणून आमकां बेस्टोवपाक टू प्ले विथ द माइंड ऑफ द काउन्सिलर असो रेडी करप आनी जिखपाक ट्राय करप. बरें अमित, तुम्ही या हाजे कडेन कशें पळयता, तुम्ही विरोध केला पण तुम्ही आदवोगादय बी तुम्ही जेन्ना पळयतात की सरकारान एक केला, दुर्गादास सांगता तशें की परतय अशी जायत ह्या भंयान केला काय कित्या लागून केला? सी तूं फाटल्या 10-12 वर्सांची BJPची वाटचाल पळयत, काँग्रेसाच्या आमदारांची वाटचाल पळयत जाल्यार म्हाका एक म्हण याद येता सर जॉन ॲक्टन हांची की power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. अहंकार जो पार्टीक जाला भारतीय जनता पार्टीक तो अहंकाराचे रूप म्हणजे हे ऑर्डिनन्स आसा. बेसिकली ओपोजिशना मदीं भंय निर्माण करप. आतां ते MLA आसत जाल्यार तांकां ED, CBI किंवा हाचो ताचो भंय घालप. आनी हांगा शो ऑफ हँड्स म्हळ्यार तुमी जर बरोबर रावले ना जाल्यार आमी तुमकां सोंपयतले. आणि दॅट्स वाय दी शो ऑफ हँड्स. जसे सिक्रेट बॅलेटा बद्दल काल दिगंबर बाबान म्हणले की देर इज नो सिक्रेट बॅलेट. ऑफकोर्स दुर्गादासान म्हणला तशें अँड विच आय वॉन्टेड टू क्लॅरिफाय बट ही हॅज ऑलरेडी शोन इट टू यू that there is always been a secret ballot. What is the idea of secret ballot? Why voting is secret? So that there is no influence on the voters from various perspectives. Maybe paisha asat, power asat, bhoy asat, coercion, whatever that can be. Now when that particular right given by the democracy, that particular right given to you by the constitution is sought to be taken away, डेमोक्रेसीचेर तो घालो. आणि हांव ह्या ऑर्डिनन्साक त्या दृश्टीन पळयता. डेमोक्रेसीचो मर्डर हांणी केला. इट्स अ ब्रुटल मर्डर अँड दे आर डुईंग इट एवरी डे एवरी पॉयंट ऑफ टायम. आतां अशा तरेन भयाचें राजकारण क्रिएट करून जर सरकार म्हणटा की आमी अशेंच सरकार चलयतले, आमी अश्योच म्युनिसिपालिटी चलयतले, फाल्यां पंचायती टेक ओवर करतले आनी ओपोजिशनूच आसचें ना आनी आमचें जें अहंकाराचें राज्य आमी निर्माण केलां तांकां एक गोश्ट म्हाका सांगन दिसता की अहंकाराचें घर सदांच खाली आसता. हे पयलीं पासून आमकां जन्मता आमच्या आवय बापायन शिकयलां आनी हें हांव BJP सरकाराक सांगूंक शकता. एकच गजाल हांव क्लॅरिफाय करता की आमी भारतीय जनता पक्षाक सांगिल्लें की ह्या डिबेटा खातीर तांचो प्रतिनिधी धाडचो. ताणें आमकां एकच गजाल कळयली की मातसो विशय सद्याक किचकटीचो आसा तेन्ना सद्याक तांगेलो कोण येवपाक शकना म्हण. सो हाजे मुखारय जर ह्या विशयाचेर जर कोणी येवपाक सोदता जाल्यार आमचो स्टुडिओ सदैव ओपन आसतलो. पण एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय की अध्यादेश काडून गजाली सोंपनात ताजे परिणामय जातात. हांव आतां सिद्धार्थ बाबा माने आमी तयार आसतले येवपाक. तुमी परत तयार आसतले येवपाक 100% खबर आहा म्हाका. सिद्धार्थ बाबा एक गजाल ऑर्डिनन्स म्हणटा ती गजाल अशी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सिसा भितर काडप जाता. ऑर्डिनन्स केन्ना काडप जाता? वेन असेंब्ली सेशन नासता कितें तरी करपा जाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. So can a bill be introduced now? Answer is no. So which is the route? Ordinance is the only and only route. So if it is to be done, then it could be done only by way of an ordinance. So merely because you discuss the merits of an ordinance, that could be discussed. See, can bill be introduced today or yesterday night? No, it could not have been. Correct. So first we will take it in perspective. Yes. As far as Municipality Act is concerned, the voting done by the common people, the voters to the councillors, the word used is secret ballot. So that had to be by way of a voting. Now, as far as Rule 7 is concerned, my friend is absolutely right. Without using the word secret ballot, they have defined it. That it should be signed, it should be folded, it should be put in the box, it will not be signed, and these are the 4-5 characteristics. And then you would not disclose your identity in any form. That is what 7 says. So what does it mean? Yes, in a way, without using the word secret ballot,
it has been It is defined. secret, yeah. It has been defined. Yes. But not word secret ballot is not used. Now the ordinance has been introduced by which they have said show of hands. Now what does that mean? Now the identity of the person voting for which segment or which person will be explicit. So this is the difference that has taken place. Now see this difference vis-a-vis the elections, any other form. Let's take it to say assembly level or parliament level, where the citizens vote, that is always by way of a secret ballot. But while now you see a whip is introduced. Right. Now if you take it in a secret ballot, how do you know a person has changed and how do you disqualify it? Now if a speaker is to be elected, how is it elected? By open this. I have no problem with whether it is ballot or not. But it has to be, you do it in a digital form, there is no difficulty. But that digital form should revisit, it should be clear. See, once you are elected, your affairs have to be transparent in the house, whichever it is, whether you are in assembly, whether you are in parliament, whether you are in municipality. The person who is supporting any person or he wants to change his loyalty should have guts to say that I am supporting this person. There can't be a situation where, in fact, allegations are being made to say that no, this is being done for horse trading. No, horse trading will stop because that person will have to face the camera and tell the world as to why he has changed the vote. Earlier there was no way of finding out who has voted for whom. So if a packet has transferred from money has exchanged hand, how do you find it out? Today you can at least ask him, "Are baba, काल पर्यंत तू ताका सपोर्ट करतालो मरे, आज हाका कशे वोट मारले तुवें?" ओके, दुर्गादास, हो मुद्दो हा की स्पीकराची इलेक्शनाक शो ऑफ हँड्स, असेंब्ली भितर शो ऑफ हँड्स, जाल्यार तुमकां ह्याच गजालीक आक्षेप कित्याक? पळयात, रूल बुक क्लियर आसा. सेकंड, आमच्या मित्रान सांगलें तशें, मत म्हणल्यार कितें? मत म्हणल्यार कॉन्शियन्स वोट. जो मनीस निवडून येता तो आपलो हक्क बजयता. आनी इतले वर्सां सत्ता रुलिंगेन आशिल्ले, आमी म्युनिसिपालिटी चलयताले, तेन्ना दिसलें ना सिक्रेट बॅलेट जावंक जाय म्हणून, सॉरी, शो ऑफ हँड जावंक जाय म्हणून. मुख्यमंत्री, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, पॉवर मिनिस्टर सगळे आशिल्ले, तेन्ना दिसलें ना. आज कित्याक? आज जेन्ना डिफेक्ट जाले, 3 महालक्ष्मीक आमचे बेतीचे दर्गा आनी आमच्या बांबोळच्या खुर्साक फोटोन जेन्ना हे बीजेपीन गेले शपथ घेवन, म्हाका याद जाता प्रमोद, रिजल्टाच्या 2 दीस पयलीं ह्याच मनशान आमचे कडेन येवन काँग्रेसी बरोबर रावतले तुमी जिखतगत म्हणून एफिडेविटां मारून घेतिल्ली. ती कॉपी म्हाजे कडेन आसा अजून, एफिडेविट आमची कॉपी, पूण आमी प्रामाणीकपणान दिल्ले आनी अजूनय आमी काँग्रेसी बरोबर आसा अलायन्स पार्टनर म्हणून. आज मेंटॅलिटी अशी जाल्या की दिल्ली टू गल्ली पर्यंत आमचे लोक, सगळे कडेन आमी, पॉवर आमी, सगळे संस्थेन आमी, म्हणजे दादागिरीची भाषा जाल्ली आसा. कॉन्शियस आज भारतीय जनता पार्टीचे एक हे आशिल्ले पयलीं की नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट. आज एका मनशा खातीर गोंयांत येवन रावला की सेल्फ फर्स्ट स्टेट लास्ट किंवा नेशन लास्ट. तुम्ही दिगंबर कामतीक ऑन रिकॉर्ड आज सांगता हांव, कित्याक जावं मागीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 2019 आज पर्यंत मुख्यमंत्री म्हणून आसा. आमी ताका सदांच टिका करीत आयल्यात, विरोधकाची भुमिका, पण ह्या बाबतींत ताका हांव प्रेस करता. आज साखळेची म्युनिसिपालिटी ताचे कडेन अजून मेरेन ना टील डेट, पूण ताका केन्ना दिसलें ना की शो ऑफ हँड जावंक जाय म्हणून. ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर, ही कुड हॅव बुलडोज्ड and done it for his own municipality, but it's not. पूण आज तो मुख्यमंत्री हतबल जाल्लो आसा आनी म्हाका खबर ना जशे न्यूज येता सगळ्या सोशल मिडियाचेर हाजेर ताजेर. काल काही लोकांनी, काही राजकारण्याच्या बायलांनी जो स्टेटमेंट घाला मुख्यमंत्र्याचो फोटो घालून की भिवपाची गरज ना. सो मुख्यमंत्र्याची खुर्ची कितले दीस पर्यंत ताच्या उरतली हे आता गॅरंटी ना. हतबल हे कोणा मुखार जाला हे मुख्यमंत्र्यान सांगचे आनी मुख्यमंत्र्यान आपल्या हाजेर हात धरून सांगचो, आपल्या अंतकरणाचेर हात धरून सांगचो की वॉज ही एग्रींग फॉर दीस. I have learned he was not agreeing for this, but who is that superpower has made him to agree for this when he couldn't do it for his own municipality? आज आम्ही म्हणटाले यूपी आणि बिहार जंगल राज सारखे राज्य म्हणून, पण थंय सुद्धा मेयर इलेक्शन सिक्रेट बॅलेटान लोक करतात. ओके, सो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक कळपाक जाय, जॉईन जावन 10 दीस 15 दीस फॉर अ चेंज. दुर्गादास, मुख्यमंत्र्याक ब्लेम करना. मुख्यमंत्र्याक हांव बाबतून हे म्हणना, मुख्यमंत्र्यान आपल्या म्युनिसिपालिटीक केन्ना केलें ना. आज मुख्यमंत्र्यान सांगपाक जाय की मडगांवच्या म्युनिसिपालिटी खातीर कित्याक करचें पडलें. आनी फाटल्या फावट जेन्ना इलेक्शन जालें जाल्यार स्वता हांगा नासतना दिल्ली बसून मुख्यमंत्र्याक तांकां डिनर करपाक लायले आनी थंय मुख्यमंत्र्याक लजन घातलें. बरें, म्हाका एक सांगा, सिद्धार्थ बाबाचो आर्ग्युमेंट आहा की सगळे कडेन शो ऑफ हँड्सच चलता,
मागीर हांगाय जर केलें आतां टायमिंगाचेर आमी उलोवया बट हांगाय जर केलें जाल्यार येदो व्हडलो घात कितें जालो काय म्हण हाजो ट्रान्सपरन्सी सिद्धार्थ बाबालो आर्ग्युमेंट जो तुम्ही पळयलो त्या तरेन तांणी मुद्दे मांडले कोर्टान एक हे आसता की इफ यू कांट कन्विन्स यू कन्फ्यूज ही इज बीन एबल टू डू इट हियर आय इज अ गुड लॉयर आय एप्रिशिएट वी हॅव बीन क्लासमेट्स अँड आय नो हिज इंटेलिजन्स पण इंटेलिजन्स एट द level of killing democracy is something that is worrying me as a Goan, as a citizen of India. आज अशी परिस्थिती आसा की डेमोक्रेसीचो मर्डर आयज ना फाल्यां पयर करत आसा इन वेगवेगळ्या तरेन. हाचो जो बॅकग्रावंड जर पळयत जाल्यार मडगांव म्युनिसिपालिटीचे ताजो जो निवडून आयिल्लो नगराध्यक्ष तो निवडून आयल्या उपरांत 4 दिसांनी हे सगळें घडटा. सो ताजो बॅकग्रावंड जर तूं पळयत जाल्यार इजंट इट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. सी इट ग्रास रूट लेवल म्युनिसिपालिटीन जे निवडून येता ते 1500-2000 वॉर्डांतले लोकांनी निवडून हाडिल्ले आपल्या कामा खातीर निवडून हाडिल्ले. तांकां धडो शिकोवपा खातीर जर तुमी ऑर्डिनन्स हाडपाक शकता अश्यो गोंयांत कितल्योश्योच गजाली आसा जाच्या खातीर तुमी ऑर्डिनन्स अजून हाडूना. वेगवेगळे काम आसा. आमी आज सावंड एक्ट घेतलो जाल्यार सुद्दां जे गोंय म्युझिकाचेर चलता जे गोंयचे लोकांचे धंदे म्युझिकाचेर चलता गोंयचे इंटरेस्टेड पीपल आर आस्किंग फॉर ब्रिंगींग एन ऑडियन्स वी आर स्टील फॉलोईंग मध्य प्रदेश सावंड प्रोटेक्शन एक्ट. सो जेन्ना गोंयच्या लोकांच्या भलायकी खातीर जर तुमी ऑर्डिनन्स हाडपाक शकना पूण एक 3 दिसांनी ऑर्डिनन्स रातच्या राती तुमी सायन करता ते गव्हर्नरा कडेन धाडटा आनी इतले लोक ओपोज करता आसतना सुद्दां गव्हर्नर ते सायन करून परत धाडटा. वॉट इज इट? वॉट इज द सिग्नल दॅट यू आर सेंडिंग? ओके सिद्धार्थ बाब 2 मुद्दे आहेत. पयलो मुद्दो म्हळ्यार टायमिंगाचो की हे कित्याक केला. एक गजाल आसा की तुम्ही कॉन्स्टिट्युशनल लिगॅलिटीची जो मुद्दो तुम्ही मांडटात आणि दिस इज कॉन्स्टिट्युशनली वेल विदिन द लिगल फ्रेमवर्क म्हणून सगळे मान्य करतात. व्हॉट अबाउट कॉन्स्टिट्युशनल मॉरॅलिटी जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनल लिगॅलिटीक त्या मॉरॅलिटीची बॅकिंग नासता ते खरेंच इन द पब्लीक इंटरेस्ट आसता काय कितें? राजकारणान मॉरॅलिटी उरूना रे अजून मेली केन्ना जीव दिलो तांणी. सी constitutional morality is in bringing this amendment. Why it will bring transparency? कसल्याय गोष्टीचे इलेक्शन जाता असताना खबर असपाक जाय लोकांक कोण कोणा बरोबर आसा ते. नाला इट टायमिंग इज टू सस्पिशियस. सी टायमिंग इज सस्पिशन यू कुड से व्हेन अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रॅक्ट आणि कितें करता असताना कोणाक कसले फायल अलॉट करता असताना. बट दीस इज अल्टिमेटली इट विल हॅव टू बी टेकन टू द असेंब्ली. असेंब्लीन ते पास करचे पडटले आणि दीस इज नॉट ओनली फॉर इट इज नॉट सम म्युनिसिपालिटी स्पेसिफिक की हाका लागून ते हाडला म्हणून. इट विल बी एप्लिकेबल फॉर एवरीबडी. टुमोरो नाव आफ्टर दीस यू इशू अ नो कॉन्फिडन्स मोशन इट विल बी फॉर विथ शो ऑफ हँड्स फॉर एवरीबडी. हाऊ डज इट डिफर? अँड नाव ही सेज in fact a comment was being passed to say that I appreciate chief minister because he has not done it. Now it will be done. By the way, this comment is demeaning the present ruling dispensation as far as municipality is concerned, because it presupposes that you do not have a majority there, and if it was made show of hands then you would have lost the majority. Otherwise why would you make a comment saying that chief minister in spite of this working your way has not brought this amendment? So this is not in good taste. Let chief minister say on record. आम्ही म्हणलं आपल्या हाजेर हात धरून सांगचे मुख्यमंत्र्यान की whether he was in. I am sure he was not for it. No, I am sure he was not for it. दुसरा एक मिनिट सुजाता हो प्रश्न येता की ताणे अनेक मुद्दो काढला की मुख्यमंत्र्यान ही म्हाका दिसता परिस्थिती निलेश काब्रालाचेर आयिल्ली कुडचड्या तेन्ना केन्नाच हात लायलो ना कायदे. स्वता मुख्यमंत्र्यान हे आपली म्युनिसिपालिटी भितर भोगला तेन्ना कायद्याक हात लायलो ना. दिगंबर कामत येतकीरच ह्या कायदे हात लावपाचे कित्याक जाले हे दिसता तुमकां? See, this is prospective. What can be said about it? See, there are people who would be saying no, this is correct, timing is wrong, but that is not. I look at the substance. Whether this amendment is going to benefit the transparency in democracy or not. In municipal election, in electing the president or chairperson, answer is yes. You would know who has voted for whom, and that is good for the democracy. You should know. That is absolutely good. 1 minute. या दुर्गादास ठरावाचेर 15 जणांनी सही मारल्यो आणि मत 10 जणांनी मारले असली नाटकं जावपा ना म्हणटा तुम्ही. Yes. ओके दुर्गादास 2 मुद्दे. एक यू रिस्पॉन्ड टू हिम. सेकंडली ताणे अनेक मुद्दो काढलो की तुमचे जर आर्ग्युमेंट ऐकले इट प्री सपोजीस दॅट शो ऑफ हँड्स केल्यार तुम्ही इलेक्शन हरता म्हणून. प्रमोद आज ऑन रेकॉर्ड सांगतो तुका हय ऑर्डिनन्स हाडले सगळे केले बरे तुम्ही मात कसले भितात. आज सकाळी सुद्धा आमच्या कावन्सिलरांक एक दुसऱ्याच कावन्सिलराचो गो येवन फोन लावन दिता बाबा कडेन उलया. आमचे रेकॉर्डिंग आहा. बाबा कडेन उलय बाबा तुका च्या पिवपा पयला. कावन्सिलर उपाशी पडले. कावन्सिलराच्या घरान च्या मेळना तांकां. आपल्या घरान नोकऱ्यांच्या आमिशात आयल्या 5-5 लाख रुपया कॅश
गव्हर्मेंट जॉब भुरग्यांक दिता म्हणून अजून आमिशा चालल्या. आता ते बरें आहा की आमचे थोडे कावन्सिलर आमकां सांगतात अशें चल्लां म्हणून, अशें आमकां फोन येता म्हणून. पूण तांचे आनी आमी कितें विजय सरदेसाय कच्च्या खिलाडी न्ही, तो राजकारणांत फाटले 30 वर्सां जालीं. अजून इतलो कॉन्फिडन्स आसल्यार तुमचे कावन्सिलर फुडपाचो प्रयत्न कितें जाता काय म्हणून अजूनही ऑफकोर्स कित्याक जाता. आनी हांव परतो सांगता ऑन रेकॉर्ड, मुख्यमंत्र्या कडेन 2019 प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो. आज 3 वर्सां 3.5 वर्सां जाली, केन्ना ताणें आपली म्युन्सिपालिटी कायदो हाडलो ना असो. मागीर कित्याक? नॉट ओन्ली दॅट, तो चेअरपर्सन आशिल्लो ताणें ताच्या विरोधात इलेक्शन लडयलें आनी डेमोक्रेट तो निवडून आयलो. तो 200 मतांनी आसूं मागीर 300 मतांनी आसूं निवडून आयलो. बट ताणें रडीचो दाव खेळ्ळो ना थंय. बट वाय इफ आय वन पर्सन मुख्यमंत्र्याक कळचें ना तो केन्नाच्यान सीएमा वयल्यान एक्स सीएम जातलो तो. बरें, म्हाका अमित बाब एक गजाल सांगात. हो जो आर्ग्युमेंट आसा ट्रान्सपरन्सीचो ताजे कडेन तुमी कशें पळयतात? कारण हे आसात न्ही, नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर 15 जाण सायन मारतात, थंय वचून मात 10 जाण मारतात. सो खंय तरी ही ट्रान्सपरन्सी किंवा सँक्टिटी आसूं जाय न्ही. 2 गजाली आसा. एक आसा ट्रान्सपरन्सीचो विशय, एक आसा ज्या तरेने ऑर्डिनन्स हाडला. दिस विल बी अ प्रेसिडेंट फॉर फर्दर ऑर्डिनन्सेस. सी, इट इज नॉट अ वरीसम थिंग फॉर मी टू थिंक अबाउट दिस ऑर्डिनन्स एज फार एज म्युन्सिपालिटीज इज कन्सर्न. My worry is in future they will bring such ordinances in different forms for different things, for amending different laws. Now, एक as a democracyचो विषय, शो ऑफ हँड्स और नॉट शो ऑफ हँड्स, ट्रान्सपरन्सी, हे सगळे विषय एकीकडे उरल्या आनी गोंयचें मॉरल राजकारण जें आसा पळय तें एकीकडले उरल्या. ज्या तरेचो प्रेसिडेंट जालो, ज्या तरेन इलेक्शन जालें, ज्या तरेन थंय नगराध्यक्ष निवडून आयलो आनी ज्या तरेन ताजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन विदीन 24 hours आयलें, इज इट नॉट हार्मफूल फॉर डेमोक्रेसी? इट इज नॉट क्वेश्चन. सो कोणाचें प्रेशर आयलें, कसल्या तरेचें? सो दॅट मीन्स somebody was coerced, somebody was lured. That is why the change of hearts, it is not change of hearts, basically it is change of votes. So ultimately हे सगळे डेमोक्रेसीक घातक, हे गोंयकारां खातीर घातक. मोरालिटी हांवें तशें म्हणलें तुका पळय, मोरालिटीन स्वताहून जीव दिलो गोंयच्या पॉलिटिकल राजकारणान जें गोंयचें चल्लां पळय तें पळयत जाल्यार मोरल्स खंय उरूना. देव सुद्दां तोंड लिपयता राजकारणी आयलो जाल्यार की हाजे कडेन पळयना जाल्यार बरो म्हणून, कारण हो आपल्या दोळ्यान दोळे घालून फटी मारता म्हणून. सो उरलें कितें गोंयचें? सो हे सगळें जर पळयत जाल्यार गोंयच्या राजकारणान जें चलना पळय तें दादागिरीचें. आनी दीस ऑर्डिनन्स इज नथींग शॉर्ट ऑफ दादागिरी. सिद्धार्थ हो मुद्दो आसा की अल्टिमेटली जेन्ना एक सरकार कायदो हाडटा, तो ऑर्डिनन्स इन अ वे कायदो आसा, तो विधानसभेक वतलो, ताजेर तो डिबेट जातली. आतां मेजॉरिटी तर अशी सारकी ब्रूट मेजॉरिटी आसा दॅट सच कायंड ऑफ ब्रुटल लॉस मे गेट पास्ड ऑल्सो. ब्रूट काय ब्रूट ताजेर मागीर उलयता पळय ट काय त हाजेरूय उलोवपा जाता आमच्यांनी. बट एक गजाल सिद्धार्थ की कायदो हाडपा फाटलो उद्देश हांगा असो दिसता की ट्रान्सपरन्सी हो उद्देश आसा. हांगा पळयतकीर दिसता की मडगांव म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सनाचें इलेक्शन जिखप हो कायदो हाडपा फाटलो उद्देश. डोंट यू थिंक दॅट्स द प्रॉब्लेम? No, absolutely not. See, every amendment, like ordinance of 370 जेन्ना हाडलो तेन्ना ना काश्मीरी लोकांक त्रास करपाक हाडला अशें म्हणूंक शकता तूं. Any ordinance which you bring, you will always see there will be people who will be opposing the ordinance and supporting the ordinance. You have to take it on what effect this ordinance is going to have. That's the only test to see that or judge that evidence. This ordinance can only bring in transparency. It brings accountability. So therefore this ordinance, nobody, even today debate also or outside also, nobody is talking about the merits of the ordinance. Nobody is saying that this will bring in corruption. On the corruption will be wiped out to an extent, may not be fully. So therefore this ordinance is just, it was required. You can always say about timing, but having said that, it is going to affect all the municipalities and all the selection of all the chairmen, including the disqualification. Do not discredit an ordinance just because of the timing. Just because it can never be done. It can never be done. म्हाका एक गजाल सांगात, फायनल राउंड घेता. तुमकां दिसता की विथ दिस ऑर्डिनन्स, आनी जशें तुमी एग्जांपल दिली की हांगा केलें ना थंय केलें ना पण मडगांव खातीर केलें, दिगंबर कामत has established himself as a BJP leader now? That BJP state president Tanawade Baba has to tell whether he is their leader or not. तुमकां कितें दिसता काय म्हणून विचारला? I have nothing to comment on the BJP leadership. Second, सावंत बाबान सांगलें तशें वोट ऑर्डिनन्स हाडले कारण कळपाक जाय म्हणून कोणें हें केलें म्हणून. म्हणजे हे कशें होलसेल डिफेक्शन, मागीर कितें फाल्यां बरें तुमी हे जॉब पयशे आतां डायरेक्ट एवढे हात वयर काडा अशें. फाल्यां कॉन्शियस वोट म्हणजे यू आर किलिंग द कॉन्शियस वोट. कॉन्शियस वोट म्हणल्यार कितें? वोट फॉर युअर स्टेट, वोट फॉर युअर कंट्री, वोट फॉर युअर वॉर्ड, वोट फॉर युअर पीपल. आज तुम्ही ते काबार करूंक सोदतात. सो दिस इज नॉट द वे. अँड दिस ऑर्डिनन्स, आय एम पुटिंग इट ऑन रेकॉर्ड, दिस ऑर्डिनन्स विल बी द एंड ऑफ the BJP in the state. Beginning of that. And classic example I'll give you, घात कशे मारतात ते. काल एक बातमी वाचली,
इलेक्शन जावन रोखडेच आमी पळयलें की शुभांगी वांयगणकर काय कोण आहा ते म्हापसा काँग्रेसल्यान ताका फोडून व्हेले चेअरपर्सन गेले आता का देंवयता कसले घात मारता ते बरें नंबर वन घात मारपी लोक. अमित बाब तुमकां दिसता की बाकी खंयच्याय लिडरा खातीर जी ऑर्डिनन्स काडला ती ऑर्डिनन्स आज मडगांव खातीर काडल्या, दिगंबर कामती खातीर काडल्या सगळे जाण उलयतात. दिगंबर कामतीन आपल्याक आज एक बीजेपीतलो लिडर म्हणून ताणें एस्टाब्लिश केला काय कितें विदिन अ स्पॅन ऑफ 3 weeks प्रॅक्टिकली आफ्टर शिफ्टिंग. बीजेपी उरल्या खंयची बॅग बोरो स्टील इज वॉट बीजेपी इज ऑल अबाउट. आय थिंक ते बीजेचे मदले कांय ना पूण बॅग बोरो स्टील इज बीजेपी टुडे. सो आय थिंक कोणाकय भाड्याचो घेवप, कोणाकय विकत घेवप, कोणाचो टेंटेड आसा ताका घेवप आनी आपलो कशे तरेन पावर ऑन रावप हे बीजेपी कडल्यान शिकचे. आनी ताजे बद्दल बुकूय बरोवचो वीच आय थिंक दे आर व्हेरी कॅपेबल ऑफ डुईंग बिकॉज द वे इट इज रायट नाव. सो मेकिंग हिम पॉवरफुल ऑर अदरवायज अल्टिमेट सफरर्स इज अ गोवन अँड वीच इज अनफॉर्च्युनेट. ओके सिद्धार्थ बाब, दिगंबर कामतीन ह्या ऑर्डिनन्साच्या थ्रू स्वताक एक आज भारतीय जनता पक्षातलो एक खडेगाठ लिडर म्हणून आपल्याक एस्टाब्लिश केला काय कितें? I would really not like to answer. That is for the office bearers to say. ते जालें, हांव तुमची विश्लेषण विचारता. I have no say in it. It is for the party to acknowledge and him to claim. What do I say in it? I have nothing to do with it. Just one second. We are completely out of 10 time. seconds. एकूच तुका सांगता सारांश ह्या सगळ्या ऑर्डिनन्साचो प्रमोद सावंताक कळचे ना केन्ना तो मुख्यमंत्री वयल्यान माजी मुख्यमंत्री बट एक गजाल आसा की सिद्धार्थ बाबान खडेगाठपणान ती बाजू मांडल्या की हातूंतल्यान वायट कितें जाता. फक्त टायमींग हो एकच मुद्दो घेवन हाका ह्या ऑर्डिनन्सात दोश दीत रावनाकात. आनी एक मुद्दो आसा की जे कुडचड्यार खातीर जालें ना, जे साखळे खातीर जालें ना, ते मडगांव खातीर कित्याक जालें आनी कशें जालें हाजी उत्तरां म्हाका दिसता घडये फुडले कांय दिसा भितर मेळटलीं. तातूंतल्यान कितें निर्माण जाता तेंय पळोवचें पडटलें. पूण अमित बाब, सिद्धार्थ बाब, दुर्गादास बाब, तुमी आयले, इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.